भरपूर असे जाम पडले पळय, एकदम नाही तुटून असे पडले सामके. आणि जसे काय हांवें तुमकां सांगलेले की ह्या झाडाक भरपूर जाम लागता, तशेंच लागले हे पळयात. खूपच सामके पडल्या हे पळयात. सो चला आयज आमी कुळागरान वयता सांजच्या टायमार. आतां कित्याक वयता, कशी वयता, कितें हाडपाक वयता, कितें पळोवपाक वयता हें तुमकां फुडें पळोवनूच कळटलें. सो चला. मम्मी गेली बी आणि मम्मीन स्टार्ट बी केलें. हे पळयात, कुळागरान अशें वातावरण आसता सांजच्या टायमार. तर तुमकां काका गेल्या कुळागरान कशें कितें वयता तेची वाट दाखयता आयज. सगळ्यान पयलीं सगळेच कडेन आडो आसता. मळेन आसता तसो कुळागरानूय म्हण, कोणाच्या पोरसांत वयता थंय आडो आसतातूच. मम्मीन आडो काडलो पळयात. आतां या आमी सकयल. हो पळयात, असो आडो करप लायक अ गेट. सो ही गेट जी आसा ती क्रॉस करपाक जाय आनी भितर वचपाक जाय. हांगसर मातशी वाट जी आसा ती डेंजर आसा, स्लोप कसो आसा, सुशेगाद वयचें पडटा. हे पळयात, मम्मी गेली. अशे तरेन वाट आसा ही पळयात. एक स्टेप जर चुकत न्हू डायरेक्ट आमी सकयल वयतली. डायरेक्ट हांगसर घेवन देंवतली. ही पळयात, एक नजारो मारा कुळागरान. सांजच्या टायमार नजारो असो कितेंसो आसता कुळागरान. भरपूर वारें आनी आमचें माजर खंय तरी आमच्या आवाजान आड्डता. ताका कळ्ळें की आमी कुळागरान येयलीं म्हणून. आनी मम्मी ताका पळयता. उलो मारया पळयता. गणू, ए गणू, गणू, आवाज येता, खंय तरी आसा. कुळागरान न्हय हलकोसो वारो सुटला आनी हलकेशें वत आसा. सो आयज आमी कुळागरान कित्याक येयल्या जाणा, बोणक्या लागीं करूं. आतां तुमी म्हणटली न्हय बोणक्या आनी कितें काय म्हणून. तर जे नाल्ल आसता, कितें म्हणटा ते बेस्ट नाल्ल पडटात पळय ते लागीं करून येयले आमी. कारण उजवाड बीन घालपाक खूब बरें न्हय, ताका लागून. सो कुळागरान कशें कितें आसा तें तुमकां दाखयतलें जा. सो तेच्या पयलीं हे गायज, वेलकम बॅक टू माय न्यू ब्लॉग. कशी आसा सगळीं तुमी? आय होप तुमी सगळीं बरी आसतली आनी सगळीं बरी आसपाक जाय. आमी बीन बरी आसा. सांजची न्हय 5 जाल्ली आसा आनी सांजच्या टायमार ऑर सकाळच्या टायमार कुळागरान येयले म्हणून अशें सावळीत आसता, वत अशें नासता. हांव ह्या सायडीन येयला ताका लागून वत दिसता तुमकां हलकेचें. आनी आतां हांगसून सनसेट सुद्दां मागीर सांजच्या टायमार खूब बरो दिसता. सो कुळागरान न्हय काका गेल्या कुळागरान येयले आमी. आमच्या कुळागरान न्हय, काका गेल्या कुळागरान खूब अशे बोणे बीन मेळटा आमकां. आमी ताका बेलके बी म्हणटा आनी बोणे सुद्दां म्हणटा. सो चला तर, मम्मीन ऑलरेडी स्टार्ट केलें आसतलें. आतां कसली तयारी जाणा, पावसाची तयारी पयलींच करून दवरची पडटा. कारण पावस लागीं येयलो तरी तयारी जायना. आनी आमी गांवान आसल्या कारणान न्हय स्लो स्लो करून आतांच्यान स्टार्ट करता. थोडेशे जोळो हाडून दवरप, थोडेशे आनी कितें बोणके लागीं करून दवरप, शेणी लागीं करून दवरप. अशे तरेन न्हय आमी पयलींच पावसाच्या पयलीं तयारी करून दवरता. कुळागराच्या सायडीकूच अशे तरेन न्हय शेत आसा, दिसतात आसतलें तुमकां ग्रीन ग्रीन. आनी हांगसून न्हय सनसेट सुद्दां मागीर सांजच्या टायमार खूब बरो दिसता. हे पळयात, आतां सद्या मोर बीन हांगसर आड्डता कारण हांगसर कुळागरान मोर सुद्दां येतात. हे पळयात, अशे तरेन आसा. आनी सायडीकूच हे काका गेले कुळागर. अशा तरेन शांत, कोणाचो आवाज नासता, गाडयांचो आवाज ना, फकत पक्ष्यांचो आवाज, वाऱ्याचो आवाज, इतलेच. आनी जी झाडां हालतात तेंचो आवाज. हे पळयात, पेराचें झाड आसा हांगसर, आजून ताका पेरां लागूंक स्टार्ट जावंक ना. अशे तरेन आसा. तर चला आतां कितें लागीं करपाक येयला एक्झॅक्ट तें तुमकां दाखयता. सगळी कडेन सुपारे बीन पडलेले आसा. सो आमकां फकत लागीं करपाक जे जाय ते म्हटल्यार बोणे. आतां हे आसा पळयात, हे सुद्दां उज्यान घालता आमी. जे चुलीचेर उदक तापयता तांकां खबर आसतलें, हे सुद्दां खूब इम्पॉर्टंट आसता. हे माडाचें आसा. सो असले सुद्दां लागीं करता आमी.
तर मम्मीन ऑलरेडी आपलें काम स्टार्ट केल्लें आसा. मम्मी त्या कॉर्नराक आसा आनी ह्या कॉर्नराक न्हय हांगसून शेत दिसता. म्हटल्यार तुमकां मळ्यान वचून जो हांव व्यू दाखयता न्हय तो व्यू हांगसून पळोवपाक गावता. हो पळयात, हो आख्खो जो आसा तो मळो आसा आनी त्या कॉर्नराक सगळीं लोकां आपल्या मळ्यान वचून आपल्या कुणग्यान वचून जें कितें पिकलां न्हय तें काडटात. ती पळयात, हे पळयात ह्या कॉर्नराक वायट वायट जे दिसता तुमकां न्हू ती मनशां आसात. व्हायट कलर जे दिसता ते बारीक बारीक. सो अशा तरेन तर आतां आमी आमचें काम जें आसा तें स्टार्ट करया आनी मागीर न्हय हांव मोराची पाखां मेळटा जाल्यार पळयतलें आनी तुमकां दाखयतलें. मम्मी त्या कॉर्नराक आहा ती पळयात. आनी ह्या कॉर्नराक आमचो बोकलो आयलो, ताका कळ्ळें आमी येयलीं म्हणून. ताका बोणे दाखयता. बोणे कित्याक म्हणटा तें आमी, तुमी दुसरेंय नांव कितें तरी म्हणूं शकता, तुमच्या थंय दुसरें कितें तरी म्हणूं शकता. हेका आमी म्हणटा बोणो. सुको नाल्ल, एक्चुली हेका नाल्ल म्हणनात, बोणके म्हणटात. जे नाल्ल जावच्या पयलीं अशे तरेन आसता ते. हे पळयात हांगसरूय आसा. असलें न्हय उज्यान घालपाक खूब बरें, उदक बरें कडकडीत तापता सामकें आनी सगळे कडेन पडलेलें आसतलें तें आमकां आतां सोदून सोदून लागीं करपाक जाय. हे पळयात भरपूर आसतलें अशे तरेन तें हांव एकी कडेन लागीं करून दवरतलें. म्हटल्यार आमकां वयताना व्हरपाक खूब बरें जातलें. हे पळयात आनी मातशें मागीर सुकत बी घालपाक जाय. हांगसर बांय सुद्दां आसा काका गेली, कारण काका गेली पयलीं हांगसर न्हू मिरसांगो बीन लायताली आनी हेंच उदक यूज करताली. हे पळयात पयलेंच आसतलें तुमी आनीकूय हांवें ब्लॉग शूट केल्ले आसा हांगासले. अशे तरेन बांय आसा. आतां भितर कितें कितें पडलां. हे पळयात आनी हांगसर मम्मी आनीकूय लागीं करता कितें कितें. अशें कितेंशें न्हय वातावरण आसता ह्या कुळागरांत. आनी हें कुळागर जें दिसता न्हय तेच्या वयल्या सायडीनूच आमचें घर आसा. ते सायडीन लागींच आसा. म्हटल्यार आमच्या घरा कडसून हें कुळागर दिसता आनी कुळागरान कोण येयलो सुद्दां जाल्यार दिसता अशें आसा. आनी मॅमरीज बी आसा ह्या कुळागरांत आमचे. पयलीं ल्हान आसतना हांव मम्मी बरोबर येतालें बी. म्हटल्यार आमच्या नेबरांचें कुळागर आसा हें आनी आमच्या सायडीकूच आसा, दुसरे कडेन आसा. सो हांगसर आमी न्हय पयलीं धाकटें आसतना हांव मम्मी बरोबर मिरसांगो बीन लावपाक येतालें. ही जी बांय दिसता न्हय त्या बांयचें उदकूच यूज करताली. आख्खे झाडांक मिरसांगो बीन लायता ताका. पूण आतांच्या भशेन यूज करिनासली. तेंचो पॅटर्न वेगळो आसलो. म्हाका एग्जॅक्ट तेजें नांव खबर ना. कितें तरी पत्र्याचो कितें तरी असो ड्रम बीन लावप आनी वेगळे तरेन जशीं पयलीं लोक झाडां शिंपताले. कोणाक खबर आसत जाल्यार मुद्दाम सांगा. सो वेगळ्या पॅटर्नान न्हय पयलीं झाडां शिंपताले. आतां वेगळो पॅटर्न आसा. सो अशें आसा. तर चला मम्मीन ऑलरेडी पिशवेन भरपाक स्टार्ट केलें आनी हांगसर हांव तुमचे बरोबर गजाली करता करता थंयच उरतलें. कोणे लागीं करता करता न्हय हांगसर मोराची पाखांय बीन पडलेली आसा. ती मदीं मदीं दिसतात. ही पळयात, हे दिसतात आसतले तुमकां मोराचे पाख. हे पळयात अशा तरेन पडटात ती कुळागरान, कारण मोर येता न्हय कुळागरान भरपूर. तेका लागून मागीर अशी खूब मोराची पाखां मेळटा. सो सायडीक दवरता हांव, मागीर वयतना व्हरोंक मेळटलें. आनी बोणे पळयता खंयो ह्या सायडीन कॉर्नराक आसा जाल्यार. ह्या सायडीनूय आसतले. आवाज येता आसतलो मोरांचो तुमकां. मोर हांगसर सगळी कडेन आसतात, झाडांचेर बसतात. हे पळयात हांगसरूय एक मोराचें पाग आसा. बोणे गावो ना गावो मोराची पाखां मात मेळटलीच हेजी गॅरंटी मात आसा. हे पळयात अशे तरेन. आनी ह्या कॉर्नराक म्हशी बी आसा. म्हशी बी चरता ते पळयात दिसता न्हय म्हशी, थंय आसा ते पळयात. सायडी सायडी वचून हांव चेक करता खंय बोणे बीन आसा जाल्यार. बोणे बी थोडे गावता आनी थोडे जे आसा न्हय ते असले मेळटा. हे पळयात त्या एका सायडीक उडयता म्हणजे मम्मी मागीर लागीं करूं शकता ना. तेका लागून ह्या सायडीन म्हशी आसा आनी बगळे आसा. म्हशी चार चरतात आनी बगळे तेंचे वयर बसतात. वेगळोच व्यू आसा हांगसर.
आनी शेतांतलीं मनशां सुद्दां दिसता जी शेतांतले जे कितें पिकलां न्हय गर ते काडटात. अशा तरेन हांवें ते उडयला ते मम्मी कडेन पास करता. हांगसरूय उडयला. हेका कितें म्हणटा कमेंट करात आहा तुमी, सांगात म्हाका. म्हाका जितले गावता न्हय असले तितले हांव मम्मी कडेन पास करता. अशें करून करून काम बेगिना जाता मागीर. आनी हांगसर म्हशी लागीं पावल्या. आनी हांगसर न्हय सनसेट सामको दिसता मागीर. अजून तसो टायम जावंक ना बट मागीर सनसेट बरो दिसतलो. पळयात बरें दिसता, हिरवेगार सगळी कडेन. असले ज्यो गोश्टी आसता न्हय ती आमी एक्स्ट्रा स्टोरेज म्हणून ऑप्शनाक दवरता. कारण केन्ना केन्ना दिसता न्हय चुली वयले न्हावपाचें कशें. आमी रेगुलर चुली वयलेच न्हाता खरें तर, म्हाका चुली वयलेच लायक. आनी केन्नाय जर खूबच पावस पडलो जाल्यार मागीर गॅसीचेर नाल्यार ग्रिजराचेर उदक तापयलें नाल्यार चुली वयलें एकदम बेस्ट उदक. येयली म्हटल्यार न्हय थोडेशे गावले आमकां, इराडे गावले, थोडेशे बोणे गावले. येयली म्हणून जालें. कारण करता करता केन्ना पावसाचे दीस येता हें कळच ना. गावले आनीकूय गावले पेज. आमच्या भशेन कोण कोण अशें लागीं करता आजुनूय कमेंट करून सांगात म्हाका. आमी तर करता बाबा. कारण चुली वयलें उदक जें आसता न्हय तेजी बराबरी न्हय गॅसी वयल्या उदका बरोबर आनी ग्रिजरा वयल्या उदका बरोबर जायना अशें म्हाका तर दिसता बाबा. कारण चुली वयलें मातशें जरी न्हालें न्हू तरी खूब कशें दिसता आनी एकदम कडक. आनी जर बॉडी पेन बीन जाता न्हय जाल्यार हें उदक न्हावपाचें खरें तर खूब बरें. आमी वयता घरा कडेन तो बरो दवरपाक. बरो म्हटल्यार ते कमरेर आसा ते दवरतली आनी परत कुळागरान येतली. त्या म्हणसर आमी आनीक मेळटा जाल्यार हांगसर लागीं करया. चला मातशें काम केलें म्हटल्यार न्हय तोंड पळया कशें जालें तें एकदम घामाघूम. आनी येयली म्हटल्यार थोडेशें लागीं करप बी जालें. आनी फाल्यां ती वयतली आमच्या कुळागरान थोडेशे बोणे बीन लागीं करपाक. वा वारो बरो येयलो. कारण न्हय हें आमी बेगिना कित्याक स्टार्ट केलें तें तुमकां सांगता. थोडे दिसांनी मम्मी न्हय फार्मान वयतली आनी फार्मान गेल्या उपरांत मागीर 15 दीस अशी बिजी उरतली. आनी आतां आमचो थोड्या दिसांनी शिगमो बी येता. मागीर शिगम्याचे दीस जातले. मागीर थोड्या दिसांनी काजू मागीर अशे पावसाचे दीस अशे जातले. मागीर शेतान बीन ते गर बीन आसता काडपाचे तोडपाचे ते काम स्टार्ट जातले. तेका लागून हें काम हांवें बेगिना केलें. आतां हांव त्या सायडीन वयता, ह्या सायडीन वयता. ह्या सायडीन थोडेशें मेळटलें. सो जर असलें कितें मेळत ना जाल्यार एक चुली वयलें उदक तापोवप. आमी उदकूच तापयता न्हावपाक नाल्यार चूल बाकी जेवण बीन करपाक यूज करिना आमी फकत न्हावपाकूच उदक तापयता. असले जर जळो मेळना न्हय जाल्यार चूल ही पेटोवपूच गावना. खुबशे जाग्यार आतां असली लांकडां बीन कांय मेळना. तेका लागून चुली चडशे जाणांचे बंदूच पडल्या. आमच्या हांगसर मेळटा तेका लागून चुली आजुनूय चालूच आसा. फकत घरान चुली ना. आतां खंय अश्यो खोपीन बीन चुली आसा. घरांतले चुली केन्नाच काडून उडयले लोकांनी. कोणाच्या भितर गेलो काय तो. सो गायज थोडे फारशे बेलके आमी लागीं करून येवपाक येयली आनी जाम भरपूर पडले ते मम्मी पळयता. हे पळयात